हे सगळे ओपोजिशनाचे तुमकां दिसता एकठांय येतले म्हणून तुमी एक तरी नरकासूर किंवा कार्निवालाक तांकां हाडटा, तांचे बरोबर हात वयर काडटा आनी मागीर नंतर ते परत वता आनी मागीर परत येना. तुजें एडवायस कितें म्हाका? हय एकठांय येवपाचें येया तुमी. ना तुजी एडवायस कितें? तुवें आतां खोडी काडल्या, हय. तूं ताका हाडटा आनी तुजें फेविकॉल सारकें नासता. तुजें एकठांय तें चिकटून येयना उरना, ते. चिकटून उरना. सारकें. एकठांय जाता तें ओगीच इव्हेंटा खातीर जाता, खरें मनांतल्यान जायना. Looks like. मागीर ताजी कंटिन्युटी उरना. हें तुजें ऑब्जर्वेशन. वॉट इज युअर एडवायस? Advice is you should someone has to take the lead for to become No, a I good took the lead. I took the lead. You only are saying that I took the lead. Without RG you are doing it. No, आरजी आहल्या मग ते नरकासुराक. नरकासुरा नंतर तुमी तुटले तुमगेले. मग तेच मागीर कितें करप तें तुटपाक? पळय, you have to talk serious business with serious people. If the person on the other side is not serious, or if I have deciphered or calculated that person to be serious, and the person is not serious, मागीर ताका वगत कितें? Viresh is serious. No, At no, least see, you see, have. when I called them Fatarda Hmm. and we raised our hands or whatever, don't you think I was serious? Hmm. And it's in front of my people. Hmm. And there is no हें कितें की तातूंत एक अल्टिरियर मोटीव कांय ना. दुसरे दिसा कांय आबेडतूर ना, इलेक्शन कांय फाल्यां नाशिल्लें. I was serious. I felt that even the other side was serious. Now my calculation or my diagnosis was wrong. Because he said it was a prank. No, he said his Delhi visit was a plan. Whatever, but it's a prank. When a word like prank, Delhi पळय visit. तुका सांगता 25 वर्सां सारको एक्टीव राजकारणान हांव आहा. Hmm. 25 वर्सां हांवें खंयच्याच राजकारण्यान आपल्यान केलें तें प्रँक म्हणून आयकल्लें हांवें आयकूंक ना. तुवें आयकलां? सो जेन्ना अशें प्रँक म्हणून आयकूंक येता आनी तें इट इज कन्सर्नींग एन एक्शन वेर यू आर ऑल्सो रिलेटेड, तो तुवें 10 मिटर पयस रावचें पडलें ना की बाबा हें सगळें जावन फाल्यां जर प्रँक म्हणलें जाल्यार मागीर कितें कॅट जालें ना तुका तें? तुकाच कॅट न्ही, तुजे बरोबर आसा त्या लोकांकूय कॅट. तूं उलयता तें फट जाली. So तुका तुजे उतराक व्हॅल्यू कितें उरलो? No, but we have seen you making some exceptions. अमित पाटकरा बद्दल तुम्ही एकदा म्हटिल्लें की अमित पाटकराक सावंत आवडटा म्हणून. नंतर त्याच अमित पाटकराक घेवन तुम्ही कार्निवाला दिसा अनाउन्स केलें की आमी एकठांय जाता म्हणून. एक सांगता तुका, हांवें अनाउन्स कांय करूं ना. हांवें अमित पाटकराक म्हजो कोण तो एलायन्स पार्टनर म्हणून इनवायट केलो. आतां तुका सांगता हांव, अमित पाटकरा कडेन आमचें तशें व्हडलें कनेक्शन नाशिल्लें. आमकां कनेक्ट करून दिवपी एल्टन आमचे खातीर उलयतालो ती कितें तें जिल्ला परिशदाची सीट आनी कितें. एक टायम असो जालो की तो डेडलॉक जालो आनी एल्टनान म्हाका सांगलें नाल्यार ना म्हूण सांगचें ताणें की तुमी कितें तें ताजेच कडेन उलया म्हणून. सो बेजिकली आपले हात वयर काडले. सो आमी कितें करचें पडलें? वेन अवर फ्रेंड्स इन दॅट पार्टी आर सेयींग दॅट यू एज अ president of a ally has to talk with the president of that other party. You're talking about Patkar. Patkar. Okay. Patkar is the president of the Congress in Goa. Okay. And we are supposed to talk to him for anything to do with our alliance is what was told to me by Elton. During Zilla Panchayat. During Zilla Panchayat. So we started talking to him. That was the new development. We started talking. We are continuing our talks or whatever within them. कितें जें चलता. And they are our allies. I have always said that Congress is our ally. But Patkar was not there when we became allies. He was not at the helm of affairs at that time. Now he's at the helm of affairs. So now we are talking to him as the president of a friendly party. So you're not doing the same thing to with Manoj Parab? No, but he is not our ally. If he was our ally, I would have talked to him. No, we are talking about united I'm not talking to Damu Naik. United. So, it's the same thing. I will only talk to my ally. How can I talk to anybody and everybody? I can't. Alliance is for right now. We are talking about 27 and कोण एकठांय येतले? अरे ते कोण येतले भितर पळय कशें आहा. हांव मातसो सारको सेक्युअर रावन उलयतां हाजेर. कित्याक कितें जाता वगीच चड उलोवन फुडें मागीर तें जालें ना आमची फकाणां करून आमी घेवंक सोदनात. कळ्ळें तुका न्ही? धर जातलें ओ धर कोण सिरियस आहा तें कोर्स ऑफ टायम कळटा. गोंयांत कोण कोणाक लिपोवन दवरूंक शकना कांयच. जी कितें वयर चलता दाखोवपाचें
आनी जें कितें खरें आसता तें सगळ्या गोंयांत कळटा. आमकां जाल्यार चड कळटा तें उलोवन कांय फायदो ना. पूण तें खरेंच जर सिरियसनेस आसा जाल्यार इन कोर्स ऑफ टायम कळटलें. आनी जर सिरियसनेस आसा जाल्यार ती वस्त फुडें वतली अशें म्हाका दिसता. आनी लोकांचो सेंटिमेंट सगळ्यांनी मानून घेवंक जाय. लोकांचो सेंटिमेंट जेन्ना तूं मानून घेना तेन्ना तुका हार स्विकारची पडटा. हें बरयलेलो कायदो राजकारणाचो हो सगळ्यांक एप्लिकेबल आहा. म्हाकाय आहा, ताकाय आहा, सगळ्यांक आहा. आनी तांकां थ्रू एक्सपिरियन्स तांकां कळ्ळां तें की लोकांक जेन्ना एक भशेन जाय आनी तूं जेन्ना दुसरें करता तेन्ना तुका मार पडटा म्हणून हें तांणी फेस केल्लें आहा. सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम. लेट्स सी हाव थिंग्स प्रोग्रेस. तुम्ही पळयतात GNH.